Giêsu tumbuh megah, Giêsu tumbuh megah, Giêsu tumbuh megah, सर्वांतही भोदया. Giêsu
संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे महिमा बापा पुत्राक आणि पवित्र प्रार्थूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा आणि ससनाच्या देवा आम्ही तुका सरपडून प्रार्थीता. तुझ्या साक्रास्ट आणि काळीनाचो आत्मो ह्या संवसारांतलो तुजे सशी तुवें फरमायली ताका उजवाड असो आनी शांती समाधान असो जागो फावो कर. मरणाची दारां तो सुरक्षीत उतरून वचो आनी भक्तांच्या निवासान आनी अब्राहमाक आनी ताचे संतते बसयलेल्या बागी प्रकाशांत तो असो. ताच्या आत्म्याक कसले नश्ट जायना जावं भगवरतो तो पुन्हा जीवनपण असो आनी इनाम दिवचो दीस उदेतना ताका तुज्या भक्तां बराबर पुन्हा जीवन कर. ताचे अपराध ताका बक्षी आनी तो तुजे सोवे आमार जिवीत आनी ससनाचे राज जोडू. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं प्रार्थूया. देवा आमच्या तारुका सर बुजवणेच्या देवा तू ससनीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाचो काळोख जिविताच्या उजवडान बदलताय. दुखान संस्कारतल्या तुज्या साकराचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी कालतेपणी प्रार्थना. सर्वेस्परा जा तूं आमचो आसरो आनी बळ आनी ह्या दुखाच्या काळोखा आनी वेळापतान तुज्या मुखामळाच्या उजवडाक आनी शांतीक आमकां उबार.
तुझ्या पुतान आमच्या सुमयान आपण मोरान आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनः जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें आमी ताचे सशीं दावोशी कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतलीं सर दुखां पुसून वयतलीं थंय आमच्या भाव भयणी कडेन आमकां एकवटाय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सस्ना
자기 더러워서 죄수 무서 루카리엔 가스자 아는 나서 셀가다이 지하 발대와서 다차스레탄 분 미들겐
माफ करून आणि आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिवितांत पावो. सर्वपदवीदार देवांच्या बापा, तुझो दूत मेलो आणि मरणांतलो पुनर्जीवन जालो भवतान आमी वळखून घेता. ताचे सवय मरून गेल्ल्या शिट्यांनी आमच्या पावत, ताचे वरवीं संतोषान जीवन जावप कर म्हण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलो परिघरा बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजूक जिवंत उठयलेलो तोच देव आमकांय जेजू सवे जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सगळे उजेर व्हरतलो म्हूण आमी जाणा. पळया, हे सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां. अशें देवाचे कृपेचे शिवर चड आनी चड मनशांचे देंवतना देवाच्या महिमेक आर्तस्तुती अदीक अदीक चडटली. ह्या पासत आमी धैर्य सांडिना. जरी आमचे भायले सैंग इल्ले इल्ले नाश जावन येता तरी आमचे भितरले सैंग जिवान भरून येता. कित्याक आमचे वयर येता ते हळवळीचे आनी तात्कालीक कश्ट दर्द असलीच सर नासलेले अनंत सस्नीक मोहिमेक आमकां तयार करतात. दोळ्यान दिसता त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मान दवरिना, पूण अदृश्य वस्तूंचेर आमकां दिश्टी पडटा तें तात्कालीक, पूण दिश्टी पडना तें सदांकाळ बाळतात आसलें. संवसारी आसा तें आमचें बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तंबू मोडून गेलो जाल्यार देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदी नासलेलो ससलोचो निवास आमकां सर्गार तयार आसा म्हूण आमी जाणा. देवाचें उतर हें. Amen.
जेजून आपल्या शिष्या लागीं म्हळें, मनशा पुत्र सगळ्या दूत संगत आपल्या महिमेन येत आसत आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी सुमेध जावन ताचे समोर जमा जातल्यो. गवळी बोकड्यांक हांव वेगळी करता तशें सुमेध मनशांक एकामेकां तूं वेगळी करतलो. बोकड्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक दवरपाक वयता. उपरांत उजव्याक आसलेल्यांक काय म्हणटलो, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यान. संवसाराच्या आरंभांत तुमकां तयार करून दवरलां तें राज्य तुमचें दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें. हांव ताणेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें. हांव परतो आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो. हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवन दिलें. हांव पिडेत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली. बंदीत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक गेल्या. तर ते भाग्यवंत ताका जाप दिवन म्हणटले, केदार सोम्या, आमी तुका भुकेल्लो देखलो आमी तुका खावंक दिल्लें. केदार तुका ताणेल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पियोंक दिल्लें. केदार आमी तुका परतो आनी उक्तो आसलो देखलो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोवन दिल्लें. केदार आमी तुका पिडेस्त आनी बंदीत आसलो देखलो आनी आमी तुजी भेट केल्ली. तो राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सत सांग तुमकां सांगता, जे कितें तुमी म्हज्या आदी ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो, वसा म्हज्या दोळ्यांत शिरो पडलेलो देव सराक आनी ताच्या दुताक तयार केल्ल्या सस्नाच्या उज्यान. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें. हांव ताणेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें. हांव परतो आसलो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो. पिडेस्त आनी बंदीत आसलो तुमी म्हाका पळोवंक आयले. तोळकेय ताचे लागीं विसरतले. केदार सोम्या, आमी तुका भुकेल्लो आनी ताणेल्लो देखलो, परतो वा पिडेस्त वा बंदीत आसलो पळयल्लो आनी तुजे कुमकेक येवंक ना. आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सत सांग तुमकां सांगता, जे कितें तुमी ह्या म्हज्या आदी ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना. निये वेतले सस्नाच्या कॅस्तीक, पूण भाग्यवंत वेतले सस्नाच्या जिवितांत. देवाचे उतार सोम्या कोण आसाशी आनी वस्तो तुज्या लागीं आसा पुत्रां सासणी इशेविताची. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगा भावा भयणीनो आनी दुखेस्त
आमच्या देवाच्या देवादेव आमच्या भावाच्या आत्म्याच्या जेसूच्या कष्टा मरणा आणि जीवनपणा वरवीं आमच्या मरणाक अर्थ लाभला. मनीस जल्मतनच मरण हाडून येता. आवयच्या गर्भांत 9 महिने आसता. बाळपणाक पांय टेकता आसतना 9 म्हयन्याक ते मरता. तरणाटपणाक पांय टेकता आसतना बाळपणाक मरता. तशेंच उदक प्रायट काडून खावता आसतना ताच्या फाटल्या जिणेक तो मरता वा ती मरता. आनी निमाणें हो संवसार सोडून सस्ताच्या राजाक आमी भायर सरून वता आसतना आमकां कळटा ह्या संवसाराक मनीस मेला म्हणून. पूण आमच्या जिविताचो शेवट जेजू सर्गीचेर आसा. देवान आमकां कसलो उद्देश भरसो. आमी ह्या संवसारी आशिल्ल्या वेळार ताच्या उतरां मारिपाक मागण्या मारिपाक आमच्या जिणेच्या साली मारिपाक ताका सोदूंक ताचो मोग करूंक आनी तो मोग आमच्या धाकट्या ल्हान दुबळ्या भाव भयणीक वांटूंक. क्रिस्त थंय मेल्ली सस्ती जिवी सोडटली. सांत तेरेज ल्हानशे भुरगें आसल्या वेळार आपल्या आवयक आपल्या भयणी मुखार म्हणालें, मम्मी तूं मेल्ली जाल्यार कितलें बरें जाता. आनी व्हडल्या भयणीक तोंडां कितें उलयता. तेरेज कित्याक तशें म्हणालें म्हळ्यार म्हजी मम्मी सर्गीच्या राजाक वसोदी म्हणल्यार येयल्या. सांत फ्रांसीस असिसी मरणाक भियेनासलो. मरणाक वेगळो नासलो. मरणाक म्हज्या भयणी केदळा उदकां मेळोवंक येता. त्या अत्रेगांवची येता म्हणलो आनी आपल्या कुमेताच्या सर्वांक सांगता म्हणून निमाणें मागणें नाडे म्हणून तांचे मुखार आपलो प्राण घालो. थॉमस मोर एक व्हड मनीस आसलो, शिपाय आसलो तरी ताची मरणाची विशाक ताणें आयकत आसतना ताका मरण फावो जाला म्हणून ताणें आयकत आसतना तो म्हणालो म्हाका 2 मेनकां दिया. आनी नवेच वस्तू न्हेसून तो आपूण भयंकर शिपाया तरी मरण तयार जालें. कीर्तन 116 वाक्य. म्हज्या भक्ताचें मरण कितलें सुवासीक आनी बरें म्हणटा. म्हज्या भक्ताचें मरण कितलें बरें कित्याक तो म्हजें उतर पाळटलो. मुखार भाव भयणीनो, ह्या संवसारी आमी आसा कित्याक म्हळ्यार आमच्या मरणाक भोंवती तयार सर्गीचेर आसूं. बेंजामिन फ्रँकल म्हणटा, इफ यू फेल टू प्लॅन यू आर प्लॅनिंग टू फेल. तूं योजनच समा करनाय जाल्यार तूं फेल जावंक नासवंक योजन करताय म्हणून जालें. कोणी तांबो आसतना झुजाक देवना. तशेंच तयार आसतना तेंचे तारीख करून फुडें वचना. आमच्या जिवितांत देवान आमकां व्हरतो अवकाश दिला. ताच्या उतरां मारपाक परतून परतून तो आमकां जागयता तयार रावपाक, आयते रावपाक. खंयचो सोरूंक वता वेच्या पयलें तो आपल्या जावयाक बुदोवन काय चिंता हांवें जेसू साक्ष उरच्या पयलीं पळोवंक वचून सगळे साक्षी आसांक जाय. साक्षी उरले जाल्यार आमचें दूख पडटलो. देखून आमी बुदवंतायेन हें सर्गीचें राज सोदूंक आमी तयार करूंक आसा. 5 जाण बुदवंत देडयो मागणें मोग सेवा आनी बक्षाणें व्हडलें देव घेवन ती रावली. केरळाक आमच्या आकाराक आमच्या वळपणाक अधिकाराक मोसराक बरेपणाक अशीर्वतीच्या चिंतपाक आनी निरासपणाक आमी व्हरता तवळच आमी जीव प्राण करता. आमची भयण दर्याच्या मोदे पयकडच्या तलवार एका नाविका बरी. देवाचे उतर वा ताचो संदेश जर आमी जोडटा आमचे भयण सारक्या शेवटाक आमी फुडें वचून आसा म्हूण आमकां कळटा. नाजाल्यार आमच्याच कुशे प्रमाणे आमी फुडें वयतले. सांत पावलो तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 1 अध्याय 6 वाक्य आमी वाचता.
संवसाराक परतले म्हणून सर्गीच्या राजाक आमी जियेतल्या आमचो भाव या संवसारी असताना देवाच्या उतरान पोशीत जालो ताच्या जिणे महिमांत ताच्या स्वस्तिकाच्या भोगसण्याच्या सेवेच्या ओगाच्या जिणे महिमांत ताणें ताचें कुटुंबाक मारलें पुढील तो घट आसलो जाल्यार विविध रितीच्या लग्नाच्या पिढी निमतेन ताका मरणाक वेगलो देवान ताका इतलें नांव लावून दिलें असो ताका अर्गांत आसतना सगळी सगळ्यां बाप आमच्या भावाक सस्तसो विशय दिवली आनी ताच्या कुटुंबाचेर घरां आशिर्वादां वतून म्हणून आमी मागली आनी आमच्या मरणाक ती तयारी करून आनी एक दीस सगळीच्या राजान आमचे फुडें गेले आमच्या भाव भयणी सकल देवाक महिमा दिवन आमकां हौस आमेन सगळीच्या मोगाळ पावलो तुझ्या कुटुंबाक तुवें आमची सुवात केली तुवें तुगेलें जिविताचें उदाहरण तुवें आमचो कसो मोग केलो तशें आमी एकामेकाचो मोग करून जिवीत जगूंक तुवें आमकां आपयलें आमच्या जिविताच्या परिणाम आमी तुजे थंय संतुश्ट जावंक आनी आमच्या जिविताचो शेवट जगूंक तशेंच देवा देवाच्या भावाक सस्तसो विशय आमी मागून आमची प्रार्थना आतां पेटोवन दिवया पवित्र सभेच्या सर्व फुडाऱ्यांनी तिच्या सगळ्यांक क्रिस्ताच्या मरणान आनी जिवंतपणाचो अर्थ उगडावो करूंक तांकां आदार दिवंक मागता बापा आमचे मागणे आयक सरल्या आमच्या भावाक ससनाची शांती जाली आनी तुज्या मुखापणाचो प्रकाश ताचेर मागय मागता आमच्या भावाच्या मरणाद्वारे दुखेस्त जाल्ल्या ताच्या कुटुंबाक मोगान बुजय मरणा वरवीं ह्या कुटुंबांत भोगचे रिते म्हूण तुज्या हजरपणान भरती करून मागता आम्ही सध्या आमच्या भावाची परिस्थिती घेऊन आमच्या मरणाच्या दिसाक आम्ही तयार राहून आमकां भाऊ म्हणून मागता हुतात्राय पिढेंत आनी अस्पत्रायेंत ही सध्या आमच्या मालगड्यांक तुज्या बळांत आनी तांच्या कुटुंबाच्या साथ्यांत तांकां भावाची सत्तर मोग दसाय कळ्याचे कर म्हणून आमी मागता सगळीच्या मोगाळ तुझ्या मुखार पेटवून दिल्ली सर प्रार्थना दयेन तूं मान घे तुझ्या कुटुंबाक तुवें आमचो कितलो मोग केला कळ्ळें तुवें आमकां कळीत केला जेजू हांव जिवीत आनी पूर्ण जिवन जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता तो सस्तां जियेतलो व्हडल्या पुत्रान आमकां पोसला आमकां बरोवशें करता मोगाची वाट ताणें दाखयल्या त्या सगळ्याच्या उतरांतय आमी विश्वास दवरून तें उतर पाळून आमच्या जिविताचो शेवट जगूंक आमकां आदार दी हे प्रार्थना आमी करता तुज्या पुत्रा जेजूची आमीन Yehovah
सर्वपदवीधरांनी सस्नाच्या देवा सहकार्य आणि सर्वत्री जेसू ख्रिस्तांच्या सुम्यावरून आम्ही तुका विश्वासू पावो ओ काय दोनेतिसो आणि आमच्या पायद्यासो म्हणून तो जीवन जगल्या जेसू आमकां बघितनाचे तसो भरोसो देलो मरण सुसुकाना नाका भोगता तरी आमचे बसवणी आमकां भुसवण दिता सर्वेश्वरा तुझ्या वाटेचे जे विसरला ते बदलता हे संस्कृत बिडार पडून वेता आणि सगळा सस्त सुनिवास तयार जाता देखून नाला देवताय भक्ता सांगाती निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायता तुझ्या पवित्र आत्म्यात धरून निगेली पवित्र मनाने मागता जावती आमकां आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची पूर्ण आणि रक्त आपले कुशेन कष्ट करून सुसुप्रेच्या मदीं आणि उडो दिलो तुका देव संत म्हटलो तो आपल्या शिसान दिलो आणि म्हळे हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि घेयात ही म्हजी पूर्ण तुमचे कसर समर्पणची त्याचपणी जेवण जातसपणी मांस घेतली तुका गोळ्यान दिलो आसलो ती आपल्या शिसान दिली आणि म्हळें तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि नमकेल ही म्हज्या रक्ताची खास नवे आनी सासणी कराचे हे रक्त पातकाच्या घुसळण्याच्या तुमचे कसर आणि सुमेस्त मनशां कसर ते पावतले हे म्हज्या उदासा करात Bawa tasuk berjuja आणि वो जीवित सोडला आणि सर्वांची कावस तुका समर्पिता तुझे कार्य आणि तुझी सेवा करो आमकां पवित्र तुका दिवं वचपा आणि जेजूची पुराणी रगत स्वर्गाला सुमेस्तां पवित्र आत्म्यावरवी एकठांय करमण आमी मनते मागता सर्वेस्परा अकेप्ट तुमचे विस्तार जाले तुझे पवित्र सभे सुखास कर लिओ आमच्या वगैरे बापा जगाच्या दोरे बापा सगळे आंसू वर्गा बराबर तुका प्रीती मोगान वाडो सर्वेस्परा तुझ्या साकरा स्टॅलिंग हायची खावड सगळ्या संसारांतल्या दिसांतल्यान बरोबर जसो पवित्र नाम जेजू बराबर केलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन
पुनर्जीवनाचो वलूसो भरून गेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळ कर. तांकां तुजी इश्टगतीन गेल्ल्या स्मेस्तां तुजे पसरेन तुका मोळपण कर. आम्हा स्मेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव पारपणी देवाच्या माये संगती भगवान सुसे तुजो पती भगवान धर्मदूत आनी सरकारी तुका मानवल्या त्या सगळ्या पुतां बराबर शास्त्राच्या सुखांत आमकां मांडली. तांच्या संगतां तुजी महिमा गावपाक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता जगता त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू भोवतणी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वंतन आनी वैभव तुका सस्नाच्या आमच्या सर्वोदराची आज्ञा मानून धरून गणेशदेवाचे प्रार्थना हरी देव नाथा म्हणूया. आमच्या आमच्या पात्रांचे पण तुझ्या पवित्र सभेच्या भावाचे देश कर. आमच्या कुशलपणे तुका शांती आणि एकपणान सवाल तुझी काय राज असले काय सस्ताच्या सस्नाक सोम्याची शांती सदा तुमची सोबे आसो. ही देवाच्या भक्ताची शैली संसाराची आपकाडपाती शैलीच्या जेवणात पेलली आम्ही निसायकी सुखाकी.
प्रार्थूया. पृथ्वीवर बाबा या आमच्या संसाराच्या परिणा वेळा तुझ्या पुत्राची मांसाहार आमच्या वाटेचे जेवण जाऊन तुवें तर या पवित्र जेवणात तुवें बसलेल्या आमच्या भावाक शाहिकांनी आणि सासनाच्या जेवणाक बसय म्हण आमी तुझ्या लागीं मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. मेल्ले कुडीक मातयेंत लावन सोखायलो बाबा तांचे साले परमणे प्रार्थना धन्या देवाक विश्वासान प्रार्थूया. या आमच्या भावाची आमी मातयेंत लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंताच्या जम्यान मेळोवन अशें मरणाच्या जळांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या कवळ्याच्या खंडार सस्तिकरायच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंत असो सांगात ताका पावसां दयेक बसया. मोगाच्यानो म्हयन्याचे स्मरण बेसर पालनी परवा आमच्या शुक्ररार 11:30 आतां श्रद्धांजली पाठवून कार्यकाल मानेस्त राणी आडी. माते वाचो 15 वर्ष 21 अशें म्हणटा शाबास बरी आनी पातेण्याच्या सातरा ल्हान संतींनी पातेण्याचो म्हूण दाखयले देखून व्हड संतीची जबाबदारी हांव तुका दितालो. ये तुज्या धन्याच्या संतोशान वांटेली जा. मोगाचेलो हे देवाचे उतार देवादी आमच्या भावा स्टॅनिंग गार्डनाच्या जिणेंत सत जावन पावल्या. भाव स्टॅनिंग गार्डन देवादी जोसेफ मेरी गाडी आनी मेरी डिसोजाच्या 10 जाणां भुरग्यां पैकी निमाणो जावन 1940
1940 आणि 21 नोव्हेंबरच्या 27 तारखेर आता वस्तीकरच्या बेडगेरे घरांत जल्मालो. जेव्हा भुरग्यांपैकी निमाणी मोगाची ताची बहीण सेरीन ताणी सास्तान मिशन सिस्टर्स ऑफ अजमेर ताणी चलवरच्या आसऱ्यांत वस्ती करत आसा. आणि आज भावाच्या मरणाक हांगासर ती हजर आसा. उरले भाव आनी भयणीक येदोळच देवान आपल्या राजान दाखोवन घेतला. 1970 आणि 21 त्रासीच्या फ्लोरा अल्मेडा लागीं ताचें लग्न जावन तांकां 6 भुरगीं आसात. 2 आनी 4 सोफिया, केविन, अनिल, हेलेन, विनोद आनी रोशन. 2 आनी 1 पूत अनिल लग्न जावन ताच्या कुटुंबा सांगात मुंबईत जीवन आसा. आनी तांकां 6 नातरां. लग्ना उपरांत आपली कुटुंबाची आर्थीक परिस्थिती सुदारसूंक 3 वर्सां पर्यंत सवीत कश्टांचो मोल ताणें केला. उपरांत गांवांत येवन आपल्या कृषीचें काम दसून आपले कुटुंब मोगान सांबाळला. देवादीन स्कॅनिंग कार्डीन म्हाका बापू लागता जाल्यार एका इश्टा बरी ताचे लागीं सळावळ आसली. आनी नायकवाडी पेटेर आयल्यार आमगेर येनासतना कसो नाचलो. आपली जिणी तो सादी तरान जियेलो. ताणें मुलींचें भारी सुणें आनी ताचे उलटे भारी सुमोवळायेचें जावन आसलें. ल्हान या व्हड काम भारी नाजूकाय आनी समाधान करची ताची संवय. ताका भुरगीं म्हणल्यार भारी मोग. भुरग्यां सांगात बसून कुशलाय कर भुरग्यांच्या तोंडार हांसून रायतलो. जडची बिडी आपल्या तोंडा भितर गोडूचें भुरग्यांक गाजा पडल्या बरी दाखयतालो. बिडी ओडून आपल्या दोळ्यांत उसो हाडटा म्हणून आमकां बिडयेच्या उज्याचो उसोणी लावन आमकां मनोरंजन करतालो. हे सर्व करता आपणाची दुकां लिपयतालो. कित्याक म्हळ्यार ताणें आपल्या जिणेंत मस्त कश्ट सोंसल्यात. दूख भोगला आनी बेजार येत आसतालो. पूण ताणें केदाराक कोणाक दसून उलयलें ना. आनी कोणा विशयान खबरो उलोवची वा कुटुंबाच्या साद्या सांगातां जतनाय करची संवय ताका लागली. देखून हांवें सुरवेर देवाचें उतर सांगलें, ल्हान संतीनी तूं पातळीचो दाखयले. देखून व्हड संतीची जबाबदारी हांव तुका दितालो. आनी आमचो भाव सरकारांत बापाच्या संतोशांत वांटेली जाला म्हणून आमच्या सर्वांचो भरवसो. गेल्या त्या वर्सा नोव्हेंबरांत तो अचानक अस्वस्थ जालो आनी ताका आमकां एकल्याक उठून बसूंक जावंक ना. ताच्या भुरग्यांनी निरोसर्जनाची सलाह घेवन ल्हान ऑपरेशन केल्लें आनी ऑपरेशन केल्ल्याच दिसा तो परत चलोवंक लागलो. आनी सुमार म्हयन्या पर्यंत आपलें काम तो बंद करतालो. फाटल्या दिसांनी तो परत अस्वस्थ जालो आनी अंथरुणार आसलो. जायत कश्टालो तरी ताच्या पत्नीने भुरग्यांनी आनी जाव्यांनी मोगान ताची साथी केली. पूण देवाची खुशी वेगळीच. ताच्या खुशेक अंतिमान घाल काल जानेवारीच्या 6 तारखेर फांत्यार 2:45 वरार ताच्या मोगाच्या ताणें आदेश मागलो. मोगाच्या फ्लोराबाईक आनी ताच्या भुरग्यांक बुजोवन दिवंक आमचे लागीं उतरां नात. पूण ताणें केल्ल्या बऱ्या कामाक आनी ताणें जियेल्ल्या साद्या जिणेक देव खंडीत इनाम दितालो आनी ताच्या गोपांत घेतालो. आनी तोच सर्वेस्पर देव दुखेस्त कुटुंबाक बुजवण फावो करून दिवं म्हणून आमी मागया. सांगाता गावया. शासनाचो विशय सर्वेस्पराक घालावय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर
हो दयाळ बापा, आमच्या भावाचो आत्मो आमी तुजे अधीन करता. क्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगता पुनः जिवंतो जातो म्हणून ती भरवशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुजे सक्राक सभा घेण्यानी तुवें भरलो. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त ते भक्ताचे एकवटाची गुणां दिली. देखून आमी तुका अधीन वचता. सर्वेस्पराक आमचे प्रार्थना तुका प्रती मानून घे. तुज्या सक्राक सगळींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसा ती वावरत्यांच्या पुत्रांनी एकामेका बसवून देशी कर. अशें क्रिस्त सोयी पावन तुज्या संगतान आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदांकाळ जियो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. देव तुका Oh
सुमिया जेजू क्रिस्ता 3 दिसपणांत विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे पड तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडी निके पळोवंक ते उपकारतात तरी पुन्हा जीवनपणाचो बरोवसो वाडयतात. हे आमचें प्रार्थन मानून घे. ह्या फंडान तुज्या साकराक शांत विशय मेळो. तुमचो आमचें पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतस तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सस्ता प्रकाश भोगूंक ताका पावय. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. आमच्या भावाक ह्या जिवितांतलो आपणासशी देवान आपयलो. देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या भावाक सुमेच्या अधीन करुया. सुमी आपले शांतीन ताका वेंगू आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या भावा पासत आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें, हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यारय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत म्हणटा तो सस्नाक मरचो ना. लाजराच्या फंडार तूं रडलोय सुमिया, आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवान केली, आमच्या भावाक सासनीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय, आमच्या भावाक तुज्या राज्यान घे. आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यान ताका एकठांय. आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय, ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासनीक जिविताच्या बरवशान आमकां धैर्य दी. आमच्या बापा सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या साकराची काकूळ कर. आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका, कित्याक तुजी खुशी पाळूंक ताका मन आसलें. खऱ्या बावरतान हांगा ताका बावरत्यांत एकवटायलो. तेच परी तुजे काकुळतेन सर्गीन देवदूताच्या वरान ताका स्वागत मेळो. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. देवा, तूं भक्ती बरीत मागण्यांक कान दिताय. आज भक्ती निके पोवच्या ह्या तुज्या साकरा स्टॅनी कार्डिनाक विंचलेल्या संगता सर्गींच्या सुखांत वांटो लाभय. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. सासनाचो विशय निरंतर आमेन. रोशन
चाकावे तुझी साथ सगळ्या लोकांमध्ये तुझी Go, go.